Commissioner for Person with Disabilities thought of all those soldiers who are getting injured in the war. We should felicitate them, all those who suffered injuries आणि ते डिसेबल जातात तांकां हें दिवपाचें. आयज आमी पळयतात की तांकां हें करता आसतना एक इन्स्पिरेशन आमच्या भुरग्यां मदीं वचचें हो एक एम आशिल्लो की हांगचे सादारण 2000 भुरग्यांक घेवन आमी हो कार्यक्रम केल्लो आसा. आनी हो लक्ष फावंडेशन म्हणटा ती जी संस्था आसा आनी ताजे प्रमुख जे आसात मॅडम अनुराधा Prabhudesai. She is doing this kind of programs all across the country. When we came to know, Guru Prasad Pavaskar, the commissioner, approached her आणि ताणी ह्या सगळ्याक आमकां एक गोंयान प्रोग्राम जाय म्हणून करून हाडिल्लो आसा. आणि आयज आमी पळयतात की कारगिल आमचे रजत महोत्सव जेन्ना सुरू जाता 25 वर्सां कारगिल वॉराक आमी जातात. कारगिल वॉर म्हणजे कारगिल विजय हो आमचो सर्वोच्च विजय आशिल्लो. पाकिस्तानाचेर आमी जैत मेळयले आणि ते सेलेब्रेट करता आसतना ह्या 25व्या वर्साक नव्या भुरग्यांक फोर्सान भितर म्हणजे मिलिटरी जावं बाकीच्या एअर फोर्स किंवा बाकीच्या मिलिटरी फोर्स किंवा नौसेना हातूंत भितर प्रेरीत करपा खातीर आमी हें करतात. सर गोंयांतसून चडशे प्रेरीत जावपा खातीर तुमची लोक कितें मेसेजीस आसतली? आमी ह्याच खातीर प्रेरीत करपाचें म्हणजे ताका एज्युकेट करपाचें, तांचें लायफ पळोवपाचें, तांचें एडवेंचर पळोवपाचें, तांचें थ्रिलींग पळोवपाचें, तांचें शौर्य पळोवपाचें, तांचें ब्रेवरी पळोवपाचें आनी तातूंत भितर मोटिवेट जावन भुरग्यांनी तातूंत भितर पार्टिसिपेट जावचें हो हें आसा. थँक्यू. फाउंडेशनची फाउंडर प्रेसिडेंट अनुराधा प्रभुदेसाय म्हजे बरोबर आसा. गेली 20 वर्सां जवळ जवळ लक्षरांतले आमचे जवान आसात तांच्या खातीर खूब काम करता. हांव स्वता तिच्या बरोबर 2 फावटी कारगिल वचून आयला. दर वर्सा वता कितल्या फावटी कारगिल गेल्या खबर ना. आनी जवानां कडेन इतलो जबरदस्त कनेक्ट आसा आनी तो कनेक्ट म्हाका दिसता आमी खंय तरी फुडें हाडपाक जाय आशिल्लो. डिसेबिलिटी कमिशनान अशें थारायलें की 25 वर्सां जाता कारगिल वॉराक आनी त्या निमित्तान आमच्या देशा खातीर जे जवान लढले तांचो हांगा सत्कार जावचो. ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर मुख्यमंत्री हांच्यांनी खूब बरो तेंको दिलो. जवळ जवळ 2000 भुरगीं आयज ह्या कार्यक्रमाक आसा आनी तांच्यांनी घरा वतना एक देशा खातीर आपूण करतलो आनी जें कितें करतलो तें बरें करतलो ही भावना जर घेवन गेले जाल्यार म्हाका दिसता आयच्या ह्या आमच्या कार्यक्रमाचें सार्थक जातलें. लक्ष फाउंडेशनाची टीम देशभरे कार्यक्रम घडोवन हाडटात. 12 डिस्ट्रिक्ट्सांनी हाडटले आनी जवळ जवळ 60,000 भुरगीं ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतली. आनी आमचें खरेंच हांव म्हणटा की भाग्य आसा की आमकां हो कार्यक्रम हांगा घडोवपाक लक्ष फाउंडेशनान संद दिली. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत, सुभाष फळदेसाय सर आनी लक्ष फाउंडेशनची एंटायर टीम, अनुराधा प्रभुदेसाय आनी तांचे सगळे ट्रस्टीज जे हांगा आयले. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट मेजर जनरल रविंद्र सिंग, कर्नल प्रकाश कामत जे लढले ते आनी बाकीचे सगळे 9 जवान जे हांगा आसा तांच्यांनी कितें ना कितें तांकां इंजुरी जाल्यो ते आतां आर्टिफिशियल लिम लावन आयिल्ले आसा. आमकां दिसना ते युनिफॉर्मान आसा पण तांचे पांय गेले, कोणाचे हात गेले, हे सगळे आमचे बरोबर हांगा आशिल्ले. हांगाच्यान एक पत्न अशी भावना निर्माण जाता की हांव सुद्दां कितें तरी देशाक हांवें करपाक जाय, प्रत्येकान कितें तरी करपाक जाय ही एक भावना आमी हांगाच्यान घेवन वतले.